बॅडमिंटन पीच असा विथ जनरेटर विथ वॉशरूम विथ वॉकिंग ट्रॅक अराउंड वन ऑफ द सगळ्यात व्हडलो फुटसाल असा 5,000 ना बाकीचे फुटसाल हांवें खूप पेडण्या पण वाळपय पयले 1,500 2,000 3,000 जागेचो पण आमचो असा तो 5,000चो असा. आत्ताच आम्ही आज हांव आणि नाटेकारान थंयसर वचून आम्ही सगळे पळयले आज विथ कॉन्ट्रॅक्टर आणि इंजिनियर. सो 26 तारखेक त्याचे इनॉग्रेशन असा. मुद्दाम पळोवपाक या आणि नुसतं पळोवपाक न्ही जाल्यार तो हाऊसिंग बोर्डाचो म्हणून हाऊसिंग बोर्डकारांक न्ही जेन्ना खंयच्याय प्रोजेक्टाचेर सरकार पैसे घालता इट इज अ पब्लीक प्रोजेक्ट सबंद बिचोले खातीर आसा त्याचो बऱ्यांतलो बरो वापर घ्या. आमदार म्हणून जेन्ना डेव्हलपमेंट करतना आताच कोणी तरी सांगले की ती मडवळाची ती झर आसा आमच्या हेणी सांगली जयंत भाई ताची एनओसी दिवपाची. फाल्यां जर एनओसी दिली मजा असलो मनीस परवा एस्टिमेट करतलो आणि आय कॅन एश्युअर यू फुडल्या परत वर्षाच्या आत ती सगळी डेव्हलप जातली. एनओसी घेऊन या कामां करून घेऊन चला हे सगळ्यांक सांगता. हांगा जर खुबशी कामां जायनात जाल्यार हांगा एनओसी मेळपाक मुश्कील आसा. तरी आम्ही कशी कशी करतात मनयतात. आज आमच्याकडे वर्क ऑर्डरी आसा उदी गुंजन सांगतालो तशें पण कोणाक तरी डेव्हलपमेंट जाता म्हणून खंय तरी खास येतात. आपूण जर ब्लॉक करना जाल्यार आनी कोणाक तरी ब्लॉक करतात आणि बिचोलीचे डेव्हलपमेंट जायना म्हणून हे करतात. म्हणजे एकच सगळ्यांक लोकांक राजकारणान ओपोनंट म्हणजे दुश्मन दिसता. राजकारणान वैचारीक ओपोनंट असता एनिमी नसता. पण ह्याच्या फुडें हांव कोणाकूय सांगता कोणी जर सरकाराचे टार्गेट केले आमच्या म्युनिसिपालिटीचे टार्गेट केले किंवा आमदाराचे खबरदार करतात टार्गेट तुमकां सगळ्यांक रायट आसा विथ प्रूफ करा नाजाल्यार प्रत्येक गोष्टीक आमचे मंडळ अध्यक्ष आमचे काउन्सिलर आम्ही जाब दितले. मेंटेनन्साक नगरपालिका आणि कोणाकडे गरज ना कित्याक तेजेकडे इतली पावर आसा आणि काम करपाची ताका तो मनान खुश जाला आणि तेजी सगळी फॅमिली खुश जातली आणि वयल्यान आजी सुद्धा खुश जातली हाका गॅरंटी आसा. मेंटेनन्साक हेजेर कांयच ना. फक्त आतां लोकांनी तुमी मातशें सांबाळपाचें कितें सावण बी हाडलो जाल्यार पाकिटां कोण गुटखा खाता तेजे मारपाचें बी करा उपाय कित्याक सांगचें म्हणजे केन्ना पडोवंक जायना हें तुमच्या हेजेर इतलेंच सांगता. आणि चड काय उलयना मागीर फुडें दुसरो उलो वता दुसरो सगळ्यांक सांगतलो आनी नाच झरी बद्दल म्हाजी सगळी म्हायती दिल्ली आसा म्हणून. आनी हांगा बर्थडे करता आसतना म्हाका दिसता बारसो सुद्दां बरी येता म्हणजे सगळें म्हणजे बारसे सुद्दां करपाची बरी हे आसा. पयलीं म्हणटा ते एमएलएक सांगता की बाबा दोतोर बाब तूं म्हजेर सगळें लक्ष घाल. आतां आमचो विजय कुमार नाटेकर आसा तेणें न्ही आतां आहा आमच्या हेतून सगळे आमचे भाव भयणां आसा तेंच्यांनी जाता ते भाशेन हें बाळगून दवरपाक जालें. आयज जालें फंक्शन जालें गेले घरा कांय ना कितें केलें कांय ना म्हणटा पळय ते भाशेन बाळगून दवरपाची ही एक फक्त एकूच उपाय म्हणटा तो एक धाकटी कमिटी आसूंक जाय हेची ताची हें म्हणटा पळय ते म्युनिसिपालिटीक हें आसूंक जाय कन्सर्न आसूंक जाय आनी एमएलए हेंच्यांनी दोगांयनी ते मेळून ते हें करूंक जाय थारावंक जाय.